मोगाचें जेजूच्या जल्माचे फेस्त आमकां भोव संतोशाचें। ह्या फेस्ताक जायती तयारी करता, आत्मीक तयारी करून जेजूच्या जल्माक तयार करचें चड गरजेचें आनी फायद्याचें। तर आज आमी ह्या आराधना दुवारी जेजूक आमच्या सर्वंदराक जल्म फेस्ताक आत्मीक तयारी करया। पयल्यान पयलें जेजूक आमी हांगासर स्वागत करया, दिबी घालया आनी आराधनाचें गीत म्हणया। ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ। ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ। ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ। ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ। ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ। ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ। ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ। ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ। जेजू आमचे संगत या सकाळीच्या वेळार आमचे मध्ये आसा। आज आमी व्हड संतोशान आमी हांगासर हाजीर आयल्या। जेजू लागीं मागूंक आमी जायती तयारी आमी करता ताच्या जल्माक। आज आत्मीक तयारी करूंक आमी हांगासर ह्या पुंचेतान आमी आसा। जेजू बाळकाची मजत मागया, जेजूची मजत मागया। जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो, ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो। जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो, ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो। तुजो सांगात आशेता, तुजी कृपा लालयता, तुजो सांगात आशेता, तुजी कृपा लालयता। हर एक दिसा भोगत्याक तुका आमी आशेता। आराधा आराधा स्वारी sacramenta। आराधा आराधा स्वारी sacramenta। भक्ती मना खालत्या काळजा करता तुका नमन, करता तुका नमन। गळगमतिया जाऊन दी मागणी तुमच्या मागणी गुंड्याच्या रूपात आदराच्या आमच्या राया, आमच्या देवा, आमच्या सडवंदरा आणि सर्गींच्या देवकुवारा आमी तुका आराधन करता, मान बागयता आणि तुजे मुखार साष्टांग सर पडता।
तुझ्या नांवान गीत गायता तूं आमचो सोडवणदार आनी समी देखून आमी तुका आराधन करता। तुझे आजरपण ह्या साक्रामेंतांत आमकां एक श्रेश्ठ दैवीक बेसांव, तुझें दर्शन आनी मोग आमकां पापच्यांक जिणी परिवर्तन करूंक एक जगती वाट। खुर्सार तुजो साक्रिफीस आमकां सलवसां, तुजो जल्म आमच्या सलवसावाचे उगम देखून आमी तुका आराधन करता, आमी तुका वंदन करता, आमी तुजी ओपले गायता। संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो, समाधानीचो प्रकाश पाकोवचो। संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो, समाधानीचो प्रकाश पाकोवचो। तुका मेळोवंक आशेता अग्नीक सकत लालयता, तुका मेळोवंक आशेता अग्नीक सकत लालयता। हर एक दिसा भोगूंक शागनी आमी आशेता। दोन्ही हात उभारून. आराधा स्वादी साक्रामेंता, आराधा आराधा स्वादी साक्रामेंता। भक्ती मना हत्या काळजा करता तुका नमन, करता तुका नमन। त्याच देवाला आमी आरती या व्हडल्या ताळ्या। स्वादी साक्रामेंता, आराधा आराधा स्वादी साक्रामेंता। भक्ती मना हलत्या काळजा करता तुका नमन, करता तुका नमन। आमी देवा स्तुती करूया आमच्या स्तोत्रांनी, आमच्या सथाळ्यांनी। हालेलुया 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 हालेलुया। वाकणी तुका सम्या जेजू, महिमा तुका सम्या जेजू, अर्घ तुका सम्या जेजू। हालेलुया 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 हालेलुया। बसूया। आमची नदर हांगासर आसल्या त्या जेजूचेर आमी दवरया। आमची जबाब जातली, आमी तुका आराधन करता येसुमिया। आमी तुका आराधन करता येसुमिया। आमचो देव जाल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुमिया। आमचो तुवें मोग केल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुमिया। आमकां तुवें सोडयल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुमिया। आमची जतन घेतलेल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुमिया। आमच्या खातीर जल्म मारल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुमिया। मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसारांत आयिल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुमिया। देव सैब त्याग करून आमचे संग एक जाल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुमिया। मरियाच्या उदरी जल्माक तूं तयार जाल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुमिया। तुज्या जल्माद्वारे साल्वसावाचें दार उगडल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुमिया। आमचो उजवाड जाल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता तुज्या येसुमिया। जल्माद्वारे सगळ्या संवसाराक तुवें नवें रूप दिल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुमिया। गवळ्यांक दिल्ल्या संदेशा मारिफात दुबळ्यांक तूं मोग करताय म्हण तुवें रुजू केल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुमिया। वय आमी त्या जेजूक आराधन दिवंक पावू। मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आदवेंताच्या काळार आसा आनी थोडेशे दीस उरल्यात जेच्या जल्माक आमी तयाराय करता।
तयार आहे जेजूक आमच्या काळजां स्वीकार करूंक आनी ताचो दैवीक अनुभव सोडूंक. जेजूच्या जल्माक आमची भायली तयारी गरजेची न्हय, आमची भितरली तयारी गरजेची. आज आमकांच एक सवाल विचारया, जेजूचो जल्म स्वीकार करूंक आमी तयार आसांक जाय. आत्मीक रितीन आमी तयार जाल्यांक जाय. जेजूचो जल्म आमच्या काळजांत जायतगी हे आमच्या काळीज अजुनूय त्या काळोखांत भरलां. जावंक पुरो त्या अंतस्करणांत जायतीं पातकां आसा. जावंक पुरो तुका दोस्तां जावंक पुरो जायते फावटी फोट आमी उलयल्या. जावंक पुरो दुसऱ्या विशयान नांव पाड केलां. जावंक पुरो आमी दुसऱ्यांक बरें सांगच्या बदला वायट उतरांनी आमी उलयल्या. जावंक पुरो हो वेळ बोगसण्याचो वेळ दोळे धांपपाक. जेजून आमच्या काळजांत जल्मूंक जाय, सगळ्यांच्या काळजांत तो जल्मूंक जाय. पण आमचे फातक हाका एक व्हड अडखळ जावन आसा. फातकाच्या बंदपसांतले आमकां सुटय म्हण जेजू लागीं परतून मागात. ह्या वेळार देखून ह्या पवित्र घडये आमचे उणेपण आमी वळखून घेवंक जाय. जेजूक आमच्या काळजांत जागो दिवंक आमकां कुम कर म्हण मागात. ह्या वेळार जे कितें तुमी मागता तें जेजू आमकां फावो करता. ह्या वेळार आमी आमच्या संतस्करणाची झडटी करया. आमी म्हणया, सम्या जेजू आमकां बक्षी. व्हडा ताळ्यान म्हणया, सम्या जेजू आमकां तूं बक्षी. आदवेंताच्या काळा फावो ती तयारी करूंक सलवल्ल्या खातीर सम्या जेजू आमी दिसपट्टे जिणेंत जायते फावटी सुकून पडलेल्या खातीर सम्या जेजू आमकां बक्षी. तुजे सांगातपण बघूंक सुकून पडलेल्या खातीर सम्या जेजू आमकां बक्षी. तुजे उतर आयकून नियाळून जिवंक आमी सलवल्ल्या खातीर सम्या जेजू आमकां बक्षी. संवसारी संगतीचे गुलाम आमी जाल्ल्या खातीर सम्या जेजू आमकां बक्षी. हेरांक आमच्या जिणेंत आमी प्रेरण दिवंक सलवल्ल्या खातीर सम्या जेजू आमकां बक्षी. देखे बरी क्रिस्तांव जिणी जिवंक सलवल्ल्या खातीर तुजो मोग आमच्या जिणे मुखांत हेरांक परगट करूंक आमी सलवल्ल्या खातीर दिसपट्टे अंतस्करणाची झडटी करूंक आमी सलवल्ल्या खातीर आयताराचे आमी मीस सुकयल्ल्या खातीर जिणी परिवर्तन करूंक फावो ते प्रयत्न करिनासल्या खातीर कश्ट अणभर आमच्या जिणेंत येता आसतना तुजे शक्तीचेर आमी दुबावल्या खातीर कुडीच्या वडनाक आमी बली जाल्ल्या खातीर कुटुंबान माया मागस आनी बक्षणाचो स्पिरीट उता करूंक बेसाडच्या बदलाक हेरांचें नांव आमी पाड केल्ल्या खातीर आमच्या शेजार आनी आमच्या बोवारी माया मोगान जिवंक सलवल्ल्या खातीर वैभाव वैदिनो जायते फावटी आमी सुकून पडल्या. जेजूचो फावो तो सांगात बघूंक आनी देखीक बरी क्रिस्तांव जिणी जिवंक आमी सलवल्या. ह्या सक्रमेंता मुखांत जेजूचें बक्षण आमी घेवया. सर आमची पातकां आमच्या जिणेंत घडलेलीं आमी उगडास हाडया ह्या वेळार आनी जेजूच्या पांयां तळ आमी दवरया. आनी हें गीत म्हणटा आसतना आत्मीक रितीन आमी तयार जावया. तुमचे दोनी हात काळजाचे दवरचे. कोणाक उबे रावंक जाता कोणाक उबे रावचे, कोणाक दिबी घालूंक जाता तुमी दिबी घालची. ह्या गायन जाता आसतना खऱ्या काळजान आमी बक्षणां मागया. उतरान करण्यांनी आमी देवतान पयस केल्या बक्षूंक ना. आनी मागीर उपरांत वेळ मेळटा आसतना बरें गुमसार जावचें गरजेचें. कित्याक आमी आमची आत्मीक तयारी गरजेची ह्या जेजूच्या जल्माक.
काकूट मुझिक देवा काकुटी सोतू साधो अपराध मुझे धून काढी तर माकाक हिमा प्रासर दोबक काकुट मुझिक देवा काकुटीचो तू सागर अपराध मोजे धून काढी तर माकाक हिमा प्रासर दोबक दुखे स्थानी खात्या खासाच्या सोम्या तू तिरस्कार करीना हो बळयो अर्पणा तुका मनवना तुका जाय खालते काळी तू केसानी खालत्या काळजाच्या सोम्या तू तिरस्कार करीना हो बळयो अर्पणा तुका मनवना तुका जाय खालते काळी मरणांतलो म्हाका निवार देवा जीण तुजी नियकासली उगड मोजे ऊन परती सर्वेस पोरा निरंतर ते सोती गावली मरणांतलो म्हाका निवार देवा जीण तुजी नियकासली उगड मोजे ऊन परती सर्वेस पोरा निरंतर ते स्तुति गावली काकुद मुझी कर देवा काकुती सोतू साधो अपराध मुझे धून काढी तर माकाक हिमा प्रासर दोबक काकुत मुझिक देवा काकुतीचो तू सागो अपराध मुझे धून काढी तर माकाक हिमा प्रासर दोबक देवाचे उत्तर ऐकून आम्ही उभे राहूया. सर्वेस्पो तुमचे सुमे असो तुमचे सवे असो लोकांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसू. त्या दिसांनी अगस्त चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचे जनगणन करूंक जाय म्हूण फर्मन धाडलें. हे पयलें जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आसलेल्या काळार काडिल्लें. देखून समेस्तां पयलें नांव दाखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवांक गेलीं. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलाच्या नाझरेत शहरांत हांव जुदेंत आसलेल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेहमाक आपलें नांव दाखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पतीन मरी ताचे सांगाता गेली. तवळ ती भरलेली गर्भीन. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली. तिका तिणें फाळयांनी गुट लावन एक खावणें न्हिदयलो कित्याक शास्त्रांत तांकां जागो मेळूंक नासलो. देवाचे उतर वाकडी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय पृथ्वीच्या भयणी भावानो हांगासर आमी कशें आत्मीक तयारी करचें जेजूच्या जल्माक थोडी घडीत उद्देश हांव हांगासर तुमकां समजून दिता.
एक दाखलो अशें तुमच्या मुखार दवरता. एम्माउसाच्या वाटेर आसलेले शिस्त पळयात. जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत एम्माउसाच्या वाटेर आसलेले शिस्त जेरुसलेमांतावन पयस गेले आनी ते निराशीत जाले. तांच्या तोंडार निराशपणाचो मनोभव आसलो. आतां ते कितें करतात? जेरुसलेमांतावन परत पयस वचचें म्हळ्यार जिवंतपणांतावन पयस वचचें. देखून एम्माउसाच्या वाटेर तांकां जेजूची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले परी जाल्ले. तांकां दैवीक अनुभव जाल्लो ना. देखून एक सवाल, म्हजें बेतलेहेम शहर खंय आसा? हांव जेजूच्या येण्याक तयार करून आसांव गाय. हांवें भायलें घर म्हजें कुटाम भायलें सोबयलां गाय. नखेत्रां घाल्यात, लायटिंग्स घाल्यात. म्हजी आत्मीक तयाराय म्हज्या जिणेच्या बेतलेहेम शहराक वचूंक म्हाका खुमो करता गी. म्हजें बेतलेहेम शहर जावन आसा कितें? काळीज. म्हज्या काळीज न्ही, रेखलेचें काळीज. आज जेजून खंय जल्मोंक जाय? गर्दनाच्या गोट्यान गी. आमच्या रेखलेच्या काळजांत ताणें जल्मोंक जाय. आतां काळीज देवाच्या हजरपणाचो तो जागो. म्हज्या अंतस्करणाक पयन करून हांव गेलां. म्हजें काळीज कशें आसा थंयसर हांव वचून पावलां गी. आमचे पयन जेजूच्या जल्माच्या तयारेक आमच्या काळजा कुशीन आसूं. आज आमची पयन त्या काळजा पळयात. म्हजें बेतलेहेम शहर जावन आसा म्हजें कुटुंब. दुसरें पयलें हांवें म्हळें काळीज. म्हजें बेतलेहेम शहर जावन आसा म्हजें कुटुंब. ह्या कुटुंबांत कसलो जागो हांवें जेजूक तयार करून दवरला म्हज्या कुटुंबांत. माया मोगाचो, भोगसेण्याचो, शांतीचो, समाधानाचो, एकामेकाच्या गरजां पावचो, एकामेका मोग वांटून घेवचो असलो जागो जाला गी. आनी ह्या जाग्या कुशीन निरंतर म्हज्यो पयन आसा काय ह्या आमी आमची वाट धरून आमी गेले. हांव मजेस्तकी हांव जियेलां गाय कुटुंबांत. म्हाका कितें जाय, म्हाका बरें जाय, हांव त्याच पटीन जियेलां. म्हाका हांवें कुटुंबाचो हरेकल्याच्या कुटुंबांत आसलेल्या भाव भयणांची हांवें तांकां आदार दिवन पाठीसर लावंक जाय. तिसरें जावन आसा म्हजें बेतलेहेम जावंक जाय म्हजी शेजारां, म्हजो वाडो, म्हजी पिरगस, म्हजे तयार आसूं म्हजो शेजार, म्हजो वाडो, म्हजे परिसर कशें आसा म्हण हांवें समजून घेवंक जाय. हें परिसर, शेजार आनी वाडो जावन दी जेजू जल्मोंक एक बरो जागो. जर तर तुज्या शेजारा लागीं उलयना जाल्यार आज एक निचेव कर, तुज्या शेजारा लागीं उलय. बक्षांनी दी जावं पुरो त्या जाग्या खातीर, त्या दर्या खातीर जायती झगडीं जाता जावं पुरो. आज तें सगळें झगडें सोडून दी. पुतून फाटी ये जेजू लागीं माग. आज हांव आतां वचून म्हज्या शेजाराक हांव बक्षितां. चवथें गोरवांचो गोठो पळयात. जेजूच्या जल्माक सपनाक केल्ले मोरयेक आनी जुजेक निमाण मेळ्ळो गोरवांचो गोठो. ताका सोद मेळूना, वाट मेळूना, घर मेळूना, रावल्यार जागो दिवना. तो गेलो तार धापोडलें. मोरयेक आनी जुजेक निमाण मेळ्ळो तो गोरवांचो गोठो. पळया त्या गोठ्यान कितें बरें आसा तुमकां कळीत आसा. मेळ्ळें, गोरवां आसात, भातेन आसा, तांणी जेवल्लें कितें कितें सगळें आसा. मनशाच्या त्या सुत्रांत कितें घडटा तें आमी पळयात ह्या वेळार. आनी थंयसर जेजूक जागो मेळ्ळो. आनी त्या जाग्यार शांतपण, मुक्तता, जागृतकाय. गोरवांचो गोठो आमच्या जिणे भितर आमच्या काळजांत तयार करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. पांचवें, रातीच्या वेळार जेजूचो जल्म, रातीचो वेळ, मौनपणाचो वेळ. थंयसर आडंबर ना, आवाज ना. आजकाल कितें घडटा पळय, रातच्या वेळार व्हडली व्हडली म्युजीक,
घसणे फुटतात. जेजू सगळ्या संवसाराचो उजवाड म्हूण थंयसर परगट जाता. रातीच्या वेळार उजवाड फांगता देखून आमच्या जिणेंत खंयसर काळोख आसा थंयसर जेजू जल्मक प्रयत्न करता. आमच्या काळीज तयार आसांक जाय. जेजू जल्मता त्या वेळार थंयसर उजवाड फांगता देखून आमच्या अस्कतकायेचो काळोख, आमच्या वडपणाचो वायट संगतीचो काळोख आमी जेजू मुखार आमी वळखून घेवया. आयच्या वेळार हर एकली आमी फातर करता. अंतस्करणां जायतीं आसा, वळखून घेवया आनी उबे रावन तें भजन करुया. आमी उबे रावया. गवळी तुझी दया दिसता निरंतरी. सोम्या मोसो गवळी तुझी दया दिसता निरंतरी. तन्ने तणासल्या जाग्यारी सोम्या तू म्हाका व्हरून पाव. तन्ने तणासल्या जाग्यारी सोम्या तू म्हाका व्हरून पाव. नितळ उदकाचे बदलेरी सोम्या तू म्हाका व्हरून पाव. नितळ उदकाचे बदलेरी सोम्या तू म्हाका व्हरून पाव. सोम्या मोसो गवळी तुझी दया दिसता निरंतरी. सोम्या मोसो गवळी तुझी दया दिसता निरंतरी. बेनासलेले ते वाटेरी सोम्या तू म्हाका व्हरून पाव. बेनासलेले ते वाटेरी सोम्या तू म्हाका व्हरून पाव. सतानितीचे सावळेरी सोम्या तू म्हाका व्हरून पाव. सतानितीचे सावळेरी सोम्या तू म्हाका व्हरून पाव. सोम्या मोसो गवळी तुझी दया दिसता निरंतरी. सोम्या मोसो गवळी तुझी दया दिसता निरंतरी. आमची नदर हांगासर आसल्या जेजूचेर आमी दवरया. सवो विशय जावन आसा गवळ्यांनी केल्ली भोव अपुरबायेची तयाराय. जेजूच्या जल्माक गवळ्यांनी बरी तयाराय केल्ली. सर्वेस्पराच्या दुतान तांकां तो संदेश दिता आसतना ते जागे आसले. तांच्या इंडाची बरी जतन तांणी केल्ली आनी त्या खातीर जागे आसलेल्या गवळ्यांक देवदूतान दिल्लो संदेश पावलो. ते न्हिदून पडूंक नातल्ले. जेजूच्या जल्माक जागे रावचे, आयते रावची एक भोव अपुरबायेची कला म्हूण येत. गवळ्या जावन ही कला आमी शिकोवंक जाय. तर आमचें जिवीत सार्थक जातलें आनी जेजूच्या येण्याक बरी तयारी आमी करतले. हांव
पळयात तांणी बरी तयाराई केली, जागे रावले, देवदूत आयलो आनी तांच्या लागीं उलयलो. आज आमकां जेजू उलयता आसतना आमी आमचें कान दिलें आमकां वी आर बिजी. आमकां तीस तयाराई करूंक जाय, हें तयाराई करूंक जाय, घर नितळ करूंक जाय, कुसवार करूंक जाय. वी आर सो मच बिजी. पळयात गवळ्यान बरी तयाराई केली. 7वें जावन आसा उदेंतीच्या रायांची ती तयाराई. जेजू जल्मल्या वेळार विचित्र खुणा दिश्टीक पडल्यो आनी ते उदेंतीच्या रायांक मात्र समजलें कित्याक ते जागृत आसले. तांकां आसलेली दैवीक जाणवाय जेजूचे सज्ञेक तांणी वापरली. तांकां आसली तालेंतां जाणवाय दैवी संगती खातीर तांणी वापरली. देखून तांकां ती दैवीक खुणां दिश्टी पडली आनी जेजूच्या जल्माची बरी खबर तांकां मेळ्ळी. देखून जाणवाय राजांव चिंतप सगळें दैवीक सज्ञे खातीर आमी वापरया. ते जाल्यार जेजू आमच्या काळजांत जल्मलो जाता, तसो अनुभव आमकां जाता. ते जेजूक सोदूंक आमकां साद जातलें. देखून असली तयाराय आमकां भोव गरजेची. तुमच्या भयणी भावानो, जर आमची तयाराय सारकी ना तर आमच्या जिणेंत अनाहूत घडटलें. हें आमी हेरोद्रायाचे जिणेंत समजून घेवयेत. जेजूच्या जल्माची खबरय ताका मेळूंक ना. उदेंतीच्या ज्योतिशांत ताका ही खबर मेळायची पडली. बरी खबर आयकून संतोश पावच्या बदलाक तयाराय नातुलो हेरोद्राय घाबरता, सगळो भियेता, सगळो आकांतान पडटा. देखून तयाराय नातलेलें जिवीत भियाक कारण जाता. जेजूचे जल्म संतोश हाडच्या बदलाक एके रितीचे भे आनी आकांत आमचे जिणेंत हाडचे परी जातलें. देखून तयाराय भोव गरजेची. देखून हांवें तुमकां देवाच्या उतरा उदेशी कसली तयाराय आमी करूंक जाय म्हण हांगासर सांगलें आसा. त्या देखून आमी बरी तयाराय करूं. उबे रावया. ह्या वेळार आमची सर मागणी आसा जाल्यार सगळी आमी जेजू मुखार दवरया आनी जेजूच्या लागीं येवया. कम क्लोजर. सगळी आमी लागीं या जेजूच्या लागीं हांगासर. आमची तेसांवां आमी जेजू मुखार आमी दवरया. पवित्र आत्म्याचें आमचं गायन जाता हांगासर. ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचें कांतार जाता आसतना आमची तेसांवां इरादे कितें आसा जाल्यार जेजू मुखार आमी दवरया. एकले भयण मागता, तिका स्लीप डिस्क आसा, सायटीक प्रॉब्लेम आसा, तें बरें जावंक मागता. एकल्या भावाचे पांयाचे घाई जाल्यात, ताका डायबिटीज आसा, ते गुणसांग मागता. एक जागो बेगीनच सेल जावंक मागता. शोल्डर पेन आसा, तशेंच कोर्ट केस आसा ती बऱ्यान जावंक ती मागता. आनी एग्जामांत बरे रिजल्ट मेळच्या खातीर मागतात. तेका जाणां काजारी जोडी भुरग्याच्या देण्या खातीर मागतात. एकूटा मागता मतीच्या समाधाना खातीर, कुटुंबांत शांती समाधान रास करचे खातीर. ह्या वेळार आमचे दोळे धांपया, हात उबारुया. पवित्र आत्म्याचे कांतार जाता आसतना ह्या पवित्र आत्म्याची भरती आमी घेवया. ह्या वेळार मागात
Usuar tuzo भागोगे मुझे दो जिएंगे संसार का वरदाना अज्ञान संसार का नारदाना सदा सोदूं पवित्रात्म्या देवोगे मुझे दो रावोगे उज्ज्वल दूसो भागोगे मुझे diabetes, arthritis, cancer, पवित्रात्म्या देवोनी मुझे दो रावोगे उज्ज्वल तुझो भागोगे मुझे दो Hallelujah, hallelujah, hallelujah. थोड़ा वेळ तुझं लागे बोलूया कसली आम्ही तयारी करता आत्मीक तयारी जाल्यार जाय बरी जावना जाल्यार हांव तयारी करता म्हूण सांगा सुकल्या जाल्यार सुकल्या म्हूण सांगा खालसा जायते दूख आसा जावं बरो जेजू लागीं सांगात ह्या वेळार जायते फावटी ती पिडा आसा ती सोसूंक जायना जेजू लागीं सांगात ह्या वेळार जेजू व्हडल्यांत व्हडलो वयस दोतोर आमच्या सांगात आसा तोच आमकां सुटका दिता बरी भलायकी दिता मागीर समाधान तो दिता देवच्या आशिर्वादात आम्ही तयार जाऊया आशिल्ल्या करत आसचें आमी गायन करूया येद्या वडया
तुया हे देवा विचित सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचा उघडा असतोय आमकां सोडलाय तुझ्या सर्वनेचं फळ सदांच आमचे ते आम्ही बघीत सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आम्ही मान करूंक आमकां देन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन. भगवान तुझे आशीर्वाद Thank you for watching. Now please share this video to your close friend, subscribe to our channel and get every update instantly.